वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? वेलकम माय युट्यूब चॅनल. सो टाइम जालो असा 11:30 आणि आता हांव स्टार्ट करता व्हिडिओ. आयज व्लॉग म्हणना की आयज व्लॉग अशें कांय ना, जस्ट तुमकां आयज रेसिपी शेअर करता. खूब जाणां म्हाका कमेंट केल्लेले, थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलें. आयज तुमकां हांव खतखतें रेसिपी शेअर करता, जे आमचे चवथीक न्ही मेन खतखतें हें करतात. ओके, सो खतखतें दोन भशेन करतात. ओके, खूब जाणांचे वेगळे वेगळे पद्दता करपाचे. सो चिंतलें की आयचे व्हिडिओनी तुमकां दोन भशेन हांव खतखतें रेसिपी शेअर करया म्हणून. कित्याक जातलें बरा, इफ हांवें एक टायप करून दाखयलें न्ही, तुमी म्हणटले तुवें हें घालूंक ना, तुवें तें घालूंक ना, अशें ना तशें ना, तुमी कमेंट करतले. सो म्हटलें चिंतलें की चल दोन टायप तुमकां खतखतें शेअर करया. ओके, सो एक करतलें हांव विथ गरम मसाला घालून, कांदो म्हणजे सोय बी फ्राय करून, आनी एक करतलें विदावट सोय फ्राय म्हणजे सोय बी भाजनासतना. सोय भाजचें ना, आनी थोडे जाण तेफळां बी घालतात, ते तेफळां बी घालून तुमकां दाखयता हांव. ओके, आनी भाजयो जेन्ना तुमी खतखतें करता पळय, मेन म्हणजे 5 भाजयो हें आसूंकूच जाय. जेन्ना चवथीक करता पळय हें खतखतें, 5 भाजयो आसूंकूच जाय. ते मागीर खंयचेय भाजी आसूं, अशें कंपल्सरी अशें ना की हेंच घालूंक जाय तेंच घालूंक जाय अशें कांय ना. ओके, तुमी जाल्यार कच्चे पपाय तुमी घेवं शकता, स्वीट कॉर्न, मागीर बीटरूट, कॅरट, मागीर वटाणे तरी आसतात, वायट वटाणा. तुमकां जाल्यार ग्रीन वटाणे तुमी घालूं शकता. म्हणजे जे कितें भाजयो आहा पळय, चूर्ण, ओके, ते सगळें तुमी घालून करूं शकता. जितले चड तेजे भाजी पडटले पळय तितले ते खावंक बरें लागता. पण मेन म्हणजे 5 भाजयो आसूंकूच जाय. 5चे कमी घेवप ना, चड घेतले जाता, तशें कांय ना. ओके, सो म्हटलें आयज तुमकां दोन तरेचे खतखतें दाखया. ओके, सो तुमकांय मागीर कांय डावट उरचें ना, क्लियर जातलें, आनी तुमकां जे भशेन तुमकां करूंक जाय ते भशेन तुमी करूं शकता. ओके, सो खूब जाणां कमेंट केलेलें म्हाका की खतखतें रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो लास्ट इयर हांवें खतखतें रेसिपी शेअर केला, आईन केल्लेलें. ओके, सेम तशेंच करतलें आयज हांव, मातशें थंय चेंजीस करतलें. ओके, सो आनी म्हाका आनी खूब जाणां अशें कमेंट केला की उकडीचे मोदक शेअर कर म्हणून. तो फाल्यां येतलो उकडीचे मोदक. आनी एक म्हाका इंस्टाग्रामाक कमेंट केल्ले श्वेता नायक म्हणून, तेणें सांगलां म्हाका मुगा घाटी तेय रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो चवथी पयलीं तुमकां हे सगळे रेसिपी येतले, आनी खूब खूब अशें तकलेन रेसिपी आसा. ओके, ते सगळे तुमकां हांव रेसिपी शेअर करतलें की चवथी पयलींच म्हाका हे सगळे न्ही रेसिपी शेअर करूंक जाय. ओके, मागीर शेअर करून कांय फायदो ना. ओके, सो चिंतलें की आयज खतखतें करया. सगळ्यो भाजयो बीन आहा पळय हांवें कट करून दवरला. जे म्हाज्या कडेन अवेलेबल आसलेले भाजयो हांवें तेच घेतला. तुमकां जाय ते तुमी कितेंय भाजी घेवं शकता. अशें कंपल्सरी हेंच ना तेंच ना अशें कांय ना. सो जे हांव आतां खतखतें रेसिपी तुमकां शेअर करतलें पळय, म्हाका तुमी कमेंट करा. खंय कितें चुकता बीन जाल्यार न्ही म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करात. कित्याक तितून कितें आनी एड करूंक जाय, कितें घालूंक जाय जाल्यार म्हाका तुमी मातशें कमेंट करात. ओके, सो घरची सगळीं कामां करून, म्हणजे आयज सकाळीं गेल्लें हांव पंचायतीन, मातशें थोडें काम आसलेलें. पंचायतीन गेल्लें आनी म्हाजे कालच्यान न्ही ड्रायव्हिंग क्लासीस स्टार्ट जाला. ते आयज सेकंड डे. सो आतां कशें करून म्हाका तें म्हणजे कंप्लीट करूंक जाय. म्हणजे खूब गॅप पडलो म्हाका. सो मे म्हयन्यान स्टार्ट केल्लेलें हांवें गाडी शिकोवपाक. मागीर बेंगळूर गेलें, गेलें, थंय गेलें, हयच उरलें म्हाजें. सो ती येवपाक आतां बेगींतल्या बेगीन आमी करया क्लियर. सो आतां मातशें जाता, हातीन बसलां आतां मातशें. काल खूब दिसांनी हांवें काल फर्स्ट टायम गेल्लें न्ही, म्हणजे खूब दिसांनी गॅप पडलेलो. सो काल सारकें गडबड जालें म्हाका. सो आयज मातशें बरें जालें. सो जाता इतलें जातलें. ओके, कितें फ्रेंड मम्मी हे घ्या लेमोनगिनी. देवा रे देवा, लेमोगिनी खंय? कितें रे लेमोगिनी कितले पयशे लागता खबर आहा तुका? लेमोगिनी खंय? घेवया घेवया घेवया, हां घेवया. तूं घेवन दितलो म्हाका. तू घेवन दी, आमचें जालें आतां. पप्पान क्रेटा घेतला पुरो, तू घेवन दी. अरे तू घे रे कॅमेरा गाडी. तो न्ही बाकीचे गाडी पळयता न्ही, तितून कॅमेरा आसा न्ही, क्रेटान कॅमेरा ना. तो म्हणटा तसली गाडी घे, तुजी गाडी बरें ना म्हणटा. पळय असले भुरगे. ओके, सो आतां 10:30 ते 11 पर्यंत म्हजें टायमींग आसा ड्रायव्हिंग क्लासीस. जस्ट वचून आयलें, हो आयलो स्कुलांतल्यान. ओके, आनी सकाळचे बेगिना सगळें काम केलां, झाडू मारले, पुसले. ओके, सो जालें काम बेगिना. ओके, सो आतां करया आमी खतखतें. ओके, सो फाल्यां येतले तुमकां मोदक, आनी हेज्या फुडें आनी येतले चवथीचे पयलीं सगळें तुमकां रेसिपी शेअर करूंक जाय. ओके, चल या. सगळे भाजयो काडून दवरला हांवें. जे म्हाजे कडेन भाजयो अवेलेबल आसलेले पळय हांवें तेच भाजी घेतला. ओके, चला करया आमी खतखतें. सो म्हाजे तकलेन आसलेलें आयज खतखतें करपाचें जस्ट एक टायप, म्हणजे एक वन वे, म्हणजे जे हांव जशें करता पळय गरम मसाला घालून तशें. मागीर रातची हांव न्हिदलें तेन्ना म्हाका तकलेन येयलें की चल आयज दोन टायप करून दाखोवया. म्हणजे खतखतें दोन तरेचें करूं शकता तुमी खतखतें. सो हांवें फक्त म्हणजे एक टायप करपाकूच ते वटाणे हांवें भिजत दवरलेले. हे पळयात,
हें रातचें हांवें सोक करपाक दवरलेलें. मागीर सकाळीं म्हाका तकलें येयलें आतां म्हाका आनी एक टायप दाखोवंक जाय खतखतें जाल्यार वटाणे ना न्ही. सो क्वीक तुमी न्ही वटाणे सोक करपाक दवरूं शकता. ओके, एक 1 आवर. कित्याक नॉर्मली जेन्ना आमी वटाणे सोक करपाक दवरता पळय एक 4 to 5 hours आमी दवरता हय का न्ही. इफ तुमकां जेन्ना क्वीक तुमकां सपोज कोण येवपाचें आसा आनी तुमकां आतां वटाण्याची रेसिपी करूंक जाय जाल्यार पाव भाजी बी करूंक जाय जाल्यार वटाणे लागतात न्ही. सो कितें करात दाखयता तुमकां हांवें जस्ट आतां करून दवरला त्या पळयात दाखयता तुमकां. जो 1 hour खूब जालें तें बरें सोक जाता. हांगासर न्ही हांवें थोडेशे वटाणे न्ही सोक करपाक दवरलेले. हें पळया असले डबे आसता न्ही जेन्ना आमी कितें जेवण बी घालून दवरता चपाती बीन गरम उरपा लागून. सो हांगासर न्ही हांवें पळयात वटाणे घालून दवरला. वटाणे घातला हांवें जितले तुमकां जाय तितले तुमी वटाणे घालात आनी गरम उदीक घालूंक जाय. ओके, हें तर गरम आसा. ओके, हे पळय आनी हें बरें गरम हाय खूब तो हें बरें न्ही सोक जाल्लें आसा पळयात. जस्ट 1 hour आं. जस्ट हांवें सकाळीं वयच्या पयलीं पंचायतीन वयच्या पयलीं न्ही हांवें हें भिजत दवरलेलें. बरें सोक जाल्लें आसा. जेन्ना तुमी सोक करपाक दवरतले न्ही असल्या आयदनान तुमी सोक करपाक दवरात. कित्याक बरा उदक न्ही गरम उरूंक जाय. इफ तुमी एक आयदनान बीन दवरलें न्ही तें उदीक बी थंड जातलें. सो पळय आतां हें उदीक न्ही अजून गरम आहा म्हणजे हात घालपाक जायना. सो मागीर तुमी अशें कवर करात बरें कवर करून तेच्या वर एक कपडो धापात आनी 1 hour तुमचे जे वटाणे आहा पळय बरें सोक जातले. सो हें बरें जाल्लें आसा पळयात. सो हांगासर पळयात जे भाजी वांगडा आसलेले पळय हांवें तेच भाजयो घेतला. सो थोडे चड आसा हें कित्याक हांव 2 टायप करतलें न्ही खतखतें ताका लागून. सो हांगासर हांवें घेतला भेणे असली ग्रीन भेणे घेतला. ते डार्क ग्रीन आसता पळय ते तुमी भेणे घेवं शकता. ओके, आनी हांगासर घेतला हांवें घोसाळे, फ्लॉवर घेतला, स्वीट कॉर्न घेतला, कॅरेट घेतला आनी बटाट घेतला. बटाट हांवें उदकान घालून दवरला कित्याक ते काळे पडटा म्हणून. ओके, आनी हें ग्रीन पीस हें रातचें हांवें सोक करपाक दवरलेलें. ओके, सो हांव आयदनान घातला वटाणे जे सोक करपाक दवरलेले. तो जे हांवें सगळे भाजयो घेतले पळय घालून घेता. सो थोड्यो भाजी हांवें दवरला जे तुका नेक्स्ट मेथड दाखयतलें न्ही खतखतें ताका यूज करतलें. सो आतां घाल्या टोमॅटो. सो हांगासर एक टोमॅटो हांवें चॉप करून घेतला. मीठ घालता. आतां उदक घालता. मातशें ताका मिक्स करून घ्या. सो पुरो इतलें उदक आनी थोडें उदक घालचें ना हांव. सो आतां आमकां भाजी आहा पळय हें बरें शिजोवन घेवंक जाय. सो हांवें दवरला भाजयो सगळे शिजपाक. सो आतां न्ही आमी सोय भाजून घेवया. ओके, सो आयज न्ही हांव सोय भाजतलें पळय तेच्या वांगडा कांदे घालतलें हांव. कांदे फ्राय करतलें. सो लास्ट इयर हांवें दाखयला तुमी पयला आसतले व्हिडिओ बीन पळोवंक शकता. तितून न्ही हांवें कांदे बी घालून नासलेले फक्त सोय भाजलेले. आयज न्ही हांव कांदे फ्राय करतले. कांदे घालप हें ऑप्शनल आसा आनी चवथीक न्ही कांदे बी कांय घालनात. सो आयज हांव करता घालता आयज हांव आयज आमी खातले न्ही ताका लागून. ओके, सो कांदे घालप हें ऑप्शनल आसा आनी चवथीक कांदे घालना. सो आयज हांव कांदे घालून सोय फ्राय करून घेता. कायलींग घालता. एक धाकटो चमचो तेल. सो कांदे घालता. सो हांगासर एक धाकटोसो कांदे न्ही हांवें लांबसर कट करून घेतला. सो कांदे न्ही एक बरें गोल्डन कलर जायसर एका फ्राय करून घेयात. त्या कांदे हें घालप ऑप्शनल आसा. सो लास्ट इयर हांवें घालून नासलें आयज घालया म्हटलें सो टेस्ट येतलो बरो. ओके, बरें ताका गोल्डन कलर अशें जायसर फ्राय करून घेयात. सो कांदे पळयात हांगा ब्रावन जाल्ले आसा. सो आतां घालता सोय. सो हांगासर न्ही अर्दो नाल्ल सोय ग्रेट करून घेतला. आतां बरें आमकां सोय न्ही एक बरें गोल्डन कलर जायसर एका बरें फ्राय करून घेवया. सो हांगासर पळयात सोय हांवें बरें भाजून घेतला. सो आनी भाजून न्ही मातशें गॅस बंद केला हांवें आनी मातशें ताका थंड जावपाक दिवंक जाय. थंड जालें की आतां घालया आमी हे पळय 1/2 टीस्पून घेतला हळदीचो पिठो आनी एक व्हडलो चमचो घेतला गरम मसाला. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां आमकां हें मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून न्ही आमकां एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय आनी हितून कांय आमी एड करचें ना. कित्याक तुमकां जाय जाल्यार थोडेशें आमटान घालून वांटूं जाता पूण हांवें ते टोमॅटो घेतला. ओके, सो हितून हांव आमटान घालचें ना. टोमॅटो घेतला हांवें. इफ तुमकां टोमॅटो घालपाक नाका हितून थोडेशें एक आमटाचो तुकडो घालात. ओके, तो हें न्ही आतां बरें हांव वांटून घेता. सो हें पळयात हांवें मसालो वांटून घेतला. फायन पेस्ट करून घेवपाचें आनी थोडेशें उदक घालून दवरला हांवें. ओके, मसालो लायलेलो न्ही ताका लागून. आनी भाजी न्ही आमचें शिजलेलें आसा.
हे पळय शिजलेलं आसा, बरें शिजला भाजी, सगळें बटाट बिटाट बेगीन सगळें बरें शिजलेलें आसा. ओके, सो आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. सो आतां आमी तेल घालया, एक 2 व्हडलो चमचो तेल घालता. सो हांव हांगासर न्ही तेल मागीर हिंग मागीर सांसवां घालून न्ही एक तडका दितले. इफ तुमकां हो स्टेप फॉलो करपा नाका जाल्यार डायरेक्ट जी भाजी शिजला पळय तितूनच डायरेक्ट ते मसाला आमी वाटला पळय ते घालून ताका खतखतो हाडपाचें. पण ताका आतां हांव कढीपत्ता घालून मातशें एक फंड दिता. जस्ट थोडेशें हिंग घालता. आतां हाफ टीस्पून सांसवां. सो आतां घालता कढीपत्ता. सो आतां आमी न्ही जे भाजयो आमी शिजयल्ले पळय ते घालया. सो मातशें एका न्ही बरें मिक्स करून घेया. सो आतां घालता जे वाटलेले मसाला ते घालता. सो थोडेशें उदक घालता. सो बरें एका मिक्स करून घेया. सो हो पेलो आसा पळय बरें उदक घालता आनी खतखतो न्ही चड पातळ करनाका. आतां मातशें थीक आसूं न्ही. बरें मिक्स करात. सो बरें मिक्स करून जालें आसा. आतां घालता मीठ. बरें ताका मिक्स करून घ्या. आतां न्ही आमकां हें बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय. खतखतेक बरें खतखतो हाडया आतां. ओके, सो हें पळयात हाका बरेंशें खतखतो आयिल्लें आसा. तो लास्ट घालता कोथमीर. सो हें बरें मिक्स करून घेयात. सो हांगासर आमचें विथ गरम मसाला घालून खतखतें रेडी आसा. हें पळयात. ओके, सो गॅस बंद करता आनी तुमकां जें नेक्स्ट मेथड आहा पळय खतखतें तें तुमकां हांव शेअर करता. तो आतां आमी करया एक सेकंड वे खतखतें. ओके, सेम आमी हांगा भाजयो न्ही शिजपाक घातला, उदक घातला आनी सगळ्यो भाजयो आनी वटाणे घातला आनी मीठ घातला. ओके, जेन्ना आमी भाजी म्हणजे ताका कूक करतले पळय जे भाजयो चड वेळ लागता पळय शिजपाक ते पयलीं घालात. फॉर एक्झाम्पल चूर्ण मागीर बीटरूट मागीर कच्चे पपाया ते पयलीं घालून ताका मातशें बॉयल करून घेया. एक हाफ बॉयल करून घेयात. ते मातशें हाफ बॉयल जालें मागीर हे सगळे भाजयो जे भाजयो बेगिनाक कूक जाता पळय ते मागीर घालपाचे. पण हांवें हांगासर आयज चूर्ण पपाया बी कांय घेवंक ना. सो हांवें सगळें वांगडाच घातला. सो बेगिनाक घातलें तें थोडेशें मीठ घातलां हांवें. ओके, सो हें आतां भाजी आमी न्ही बरें शिजोवन घेवया. सो आतां न्ही आमी एक मसाला करून घेवया. सो हांगासर पळयात हांवें सोय घेतला. अर्दो नाल्ल हांवें ग्रेट करून घेतला ते घालता. सो आतां घालता एक 7-8 सुकी मिरसांगो घालता. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो कोथमीर. सो आतां घालता हाफ टीस्पून हळदीचो पिठो. सो उदक घालता जस्ट थोडेशें आनी आमकां न्ही हें बरें वांटून घेवंक जाय. सो हांगा पळोवंक शकता बरें एका मातशें बॉयल येयल्लें आसा. अजून भाजी बी कांय शिजोवंक ना. सो आतां घालता हांव कोक्कम सोलां घालता थोडेशें. सो मातशें ताका मिक्स करा आनी आतां भाजयो न्ही बरें शिजोवन घेवया. सो हांगासर पळयात भाजयो न्ही बरें शिजलेले आसा. हें पळयात. सो बरें शिजला भाजी. पळयता चॅक बटाट. हय बरें शिजलेलें आसा. सो आतां आमी जे मसालो वाटला पळय ते घालया. सो थोडेशें उदक घालता. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो खतखतें तुमकां जशें दाट जाय पातळ जाय त्या प्रमाणे तुम्ही उदक घालात. सो हें पळयात हांव आनी उदक घालचें ना. सो हें परफेक्ट आसा. हें पळयात कित्याक खतखतें न्ही चड पातळ बरें जायना. मातशें दाट उरलें न्ही खावंक बरें लागता. थोडेशें मीठ घालता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो मीठ घालून आनी ताका बरें मिक्स केल्लें आसा. जस्ट ताका न्ही थोडेशें उकळ हाडया. मातशें ताका उकळ येयली न्ही मागीर आमी त्रेफळां म्हणजे त्रिफळां घालया तेफळां. सो आतां घालचें ना हांव मातशें एका न्ही बॉयल येवनी. सो हें पळयात हांगासर न्ही एका मातशें खतखतो आयिल्लें आसा. सो आतां आमी घालया त्रिफळां. त्रिफळांनी हांवें मातशें धाडून घेतला. कितें घालता. सो आतां घालता जस्ट एक हाफ टीस्पून न्ही शुगर घालता. बरें ताका मिक्स करून घेवया. सो बरें एका मिक्स करून घेया.
पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा आनी आतां एकाने बरेंशें खतखतो हाडया जे त्रिफळाचे जे फ्लेवर आहा पळय ते खतखतें वचोंक जाय ओके फ्लेम लो दवरात आनी एका बरेंशें खतखतो हाडया सांगा पळयात बरें एका खतखतो आयिल्लो आसा आनी हें जाल्लें आसा तेफळां घालून केल्लें खतखतें ओके आयज तुमकां हांवें 2 भशेन खतखतें दाखयला एक तेफळां घालून आनी एक गरम मसाला घालून ओके हें जाल्लें आसा गॅस बंद करता माझे खतखतें करून आयज तुमकां हांवें 2 भशेन दाखयला आणि तुम्ही म्हाका न्ही कमेंट करा की तुम्ही कशें करतात म्हणजे गरम मसाला घालून करता की तेफळां घालून करता सो माझ्या आजीच्या घरा आणि माझ्या भयणीच्या घरा न्ही गरम मसाला घालून करनात अशें तेफळां घालून करतात ओके सो 2 भशेन आसता खतखतें तो चितले की आयज तुमकां दोन्ही दाखोवया ओके सो थोडेशें नांव घेता आनी आयचो ब्लॉग हांव एंड करता ओके नांव आसा ब्रेंडा फर्नांडीस जेलिया फर्नांडीस जुली फर्नांडीस अमर राठोड ब्लेंस डिसोजा रुपाली वियोना फर्नांडीस स्टेफनी सोरस आणि मेरी रोज सिक्वेरा ओके सो नाव आसा सो एक न्यू सबस्क्रायबर आयला जुली फर्नांडीस म्हणून सो थँक्यू जुली तुवें चॅनलाक सबस्क्रायब केले सपोर्ट केला ओके खूप कमेंट करते पण प्लीज म्हाका मॅम मात म्हणनाका म्हाका ते आवडना अशें मॅम म्हटलेले ओके तो कमेंट तुम्ही करत रावा सोडनाकात पण मॅम मात म्हाका म्हणनाका ओके आणि थँक्यू म्हणटा तुका ओके म्हाका बरें बरें कमेंट करता तूं ओके सो आनी एक टीप तुमकां दिता हांव म्हाका एक सबस्क्रायबरान कमेंट केल्लेले जेन्ना हांवें तुमकां दाखयल्लें न्ही लिंबू जे लेमन हांवें पेपरान स्टोर करून दवरलेले बांदून आनी आजून म्हजे लिंबू न्ही खूब बरें आसा खरेंच तेच बरें इट वर्क्स टीप तुमकां शेअर केल्ले पळय तुमी ते फॉलो करात सो आनीक म्हाका एक सबस्क्रायबरान कमेंट केला आनी म्हाका ते एक टीप दिला लिंबू कशें स्टोर करपाचे चड दीस तें नांव आसा लुसिली डिसोजा ते म्हणटा टू स्टोर लायम्स वॉश देम नायसली अँड put them in a container with water level above the limes and keep changing water every 3 days in this way the limes are kept fresh okay ते म्हणटा उदकान घालून दवर म्हणटा ते लिंबू ओके लिंबू भरता पळय तितले उदीक तुम्ही घालून दवरात आणि एक 3 दिसांनी ते चेंज करात कंटेनरान घालून ते लिंबू खंय बरें उरता खंय सो हे एक तुम्ही स्टेप फॉलो करू शकता हांव सायडीन दिता ते तेन्ना धाडला पळय सायडीन तो पळयता तुम्ही रीड करा सारखे आणि तुम्ही तो स्टेप हा पळय तुम्ही फॉलो करू शकता ओके चला आणि म्हाका तुम्ही कमेंट करा तुम्ही कशे टायप खतखतें करता आनी म्हाका प्लीज कमेंट करा आणि हेच्या भायर तुमकां तुमचे कडेन आनी कितें रेसिपी आसा चवथीचे म्हाका तुम्ही कमेंट करा आयज एक आतां जस्ट म्हाका एक इंस्टाग्रामा एक कमेंट केला तेजें नांव आसा रुपाली गावस म्हणून रुपाली गावस ते म्हणटा साखरभात रेसिपी शेअर कर खंय चवथीक करतात न्ही साखरभात येतले तो हांवें घेतलो तुमकां ओके सो आनी कितें आहा रेसिपी बी म्हाका तुमी कमेंट करा जाल्यार इतलें हांव तुमकां शेअर करता ओके सो चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय आय लव यू फ्रेंड प्लीज यू कमेंट एंड सबस्क्राइब टू मंजे रंगो पेट्रोल चला बाय सो आयज एक बर्थडे आसा तांकां विश करया नाव आसा लीना गोम्स wishing you many happy returns of the day god bless you with good health happiness देवा तुमचे हेल्थ बरे दवरचे हांव हें देवा कडेन मागतात वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लीना गोम्स या रे एका आपोवचें पडटा यो हैप्पी बर्थडे एंड मेनी ब्लेसिंग टू यू मे गॉड मेक all wishes come true happy birthday चला बाय